साळ, खेती, रानडुकर, गवे, शेकरू हे असले रानवटी जनावरांक उपद्रवी घोषित करात. ह्या जनावरांक लागून शेतकारांची जीण कठीण झाल्या. सत्तरीच्या शेतकारांची मागणी. वाळपय सत्तरी शेतकरी मंचाच्या बॅनराखाला शेतकारांची बसका जाली. आता गावागावांनी बसका घेवन जागृती करपाचें थारलां. फुडली बसका आयतारा अडवय. सद्याक सरकारान शेतकारांच्या आर्मांची लायसनां रिन्यू करपाचें बंद केलां. तांचे परत रिन्यूवल सुरू करचें अशें शेतकार मागतात. आमकां सपोर्ट करचो ना. बाळपयच्या लोकप्रतिनिधी आमचो विशय जर आमचो दिसना जाल्यार मागीर तो विधानसभेत कित्याक आवाज काडचो ना. ताका विचार करचो पडटलो की आमच्या सत्तरीच्या लोकांच्या पोटाचो प्रश्न आसा आनी सामान्य मनशाक दिसचें पडटलें की शेतकऱ्यांक आमी सपोर्ट करून आमी फाल्यां उपाशी मरतले. कांय दिसना. पळोवन गेल्यार तांकां पडलेलें ना अशें करता मरे तो पिसाळला. हांगा फेसबुकार फोटो घालून आनी वॉट्सॅपार ग्रूप करून प्रश्न सुटपाचो ना. सद्दी उठोन फेसबुकार एक पोस्ट घातलो असो म्हणून कोण संघटीत जाल्या. फेसबुकार आयज मेरेन खंयचे प्रश्न सॉल्व केल्या. प्रत्यक्षान रस्त्यार येवन जो मेरेन तुमी बाळपय बंद करा नाजाल्यार मोर्चा हाडा नाजाल्यार जे स्टेप्स तुमी निवेदन दिया ताका एक सद्या आंदोलनाक एक दिशा आसची पडटली. एक फावट बंद करप, दुसरे दीस मोर्चा काडप, तिसरे दीस मागीर निवेदन दिवप अशें जावचें ना. देर शूड बी अ स्टेप्स. जनावरांचे कॅटेगरी वाडत आसा. आमच्या अडवय सायडीन जर तुमी पळयलें जाल्यार वता येता सगळीं जनावरांच मेळटा. गव्हर्मेंट हो डेलीचो विशय जाल्लो आसा. तर म्हाजें म्हणणें एकूच आसा की लोकां पर्यंत जागृती केल्या शिवाय हो विशय तसो सिरियस जावचो ना. आमी पंचायत वायज जर तारीख करून जर डिक्लेअर करीत लोकांचे जो आतां इतल्या लोकांचो 50-60 लोकांचो विशय आसा तसो पंचायत वायज विशय येवनी पळय. लोकांक मातशी एनर्जी मेळोनी. लोकांक आपले कशें दिसोनी बाबा आपल्याक हो त्रास जाता, आपल्या फॅमिलीक हो त्रास जाता. तांकां जर बाबा 2 मनशांचो जीव गेलो फाल्यां आमच्या केरी सायडीचेर जर मिटींग तांकां जर केरी सायडीन आमच्या कोणाचो भुरग्याचो जीव गेलो जाल्यार तांकां आपलें कशें दिसोनी नाल्यार कशें जातलें. भले हांव राजकीय आसलो कशें आसता आमच्यातल्यान उलयलें काय थोडे आमकां पॉलिटिकली कशें दिसता पूण लास्ट आमी सत्तरीन रावता. आमकां आमचे फॅमिलीचे आनी आमच्या शेताचे पयलीं मत आसा मागीर राजकीय आसता. आम्ही प्रत्येक पंचायत लेवलचेर आधी हो मीटिंग कमिटी स्थापन करतले. कारण शेवटी प्रत्येक पंचायत लेवलचेर कमिटी स्थापन केल्याशिवाय आम्ही सेंट्रल तालुका लेवलची कमिटी स्थापन करू शकना. त्यांना आता त्वरित ह्या येत्या आयतारा असतली मीटिंग ती पिसुर्ले आणि भिरोंडा पंचायत त्याच्यानंतर नगरगाव सावर्डे आणि प्रत्येक टप्प्यात प्रत्येक आयतारा ह्यो मिटिंगो जायत वयतल्यो आणि त्याच्यानंतर जे कितें निर्णय ह्याच्या संदर्भात जे कितें निर्णय असतले ते निर्णय आम्ही आज जाहीर करिना. कारण शेवटी आमकां आमचें संघटन दाखयल्या शिवाय आम्ही पुढे वचचे ना. कारण ना जाल्यार आमकां प्रत्येकांचो जे अशें म्हणजे सहज गृहीत धरून जे वता तशें गृहीत आमकां कोणी धरून वचचें न्ही. शेतकरी हो मनानसून खचलेलो आसा. शेतकरी एक उद्ध्वस्त जाल्लो आसा. शेतकरी शेती करून भरपूर फुडें येवंक सोदतात पण हे जे काय रानटी जनावरांनी जो उपद्रव केला त्या खातीर शेतकऱ्याचें मनोबल हे कमी जायत चल्लेलें आसा. गव्हर्मेंट म्हणटा की शेती करा आम्ही तुमकां सबसिडी दिता. पण सबसिडी कोणाक दितात तुमी? सबसिडी दिवन झाड वाडप सगळें करप आनी ते लास्ट कोण खातात? जनावर खातात. पण ही सबसिडी इनडायरेक्टली तुम्ही जनावरांक पोसूंक खातीर दिता. हे शेतकऱ्यांक तुम्ही सामको कमी लेखलेलो आसा. थळावो आमदार मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा हे विशीं सरकाराक निवेदन दिलां. आपण स्वता मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी शेतकी मंत्री विजय सरदेसाय वांगडा चर्चा करीत आसा. I have already given a representation with regard to the government with a full representation received from Mr. Ashok Joshi and many other farmers regarding the vermin issue. And this vermin has been creating a lot of problem as far as agriculture because it is actually destroying the agriculture. And there are many states along with the notifications I have attached it and given it to the government. I have also given a representation to the Honorable Chief Minister's office when I took over as a minister. And I am pursuing this with the office of the Chief Minister and also with my friend and colleague Mr. Vijay Sardesai. Because this is an important decision that needs to be taken. It's a policy decision of the government and it is in the interest of farmer, but it has to be overall looked at and how we are going to proceed as far as Goa is concerned. And the farmers have my total. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा महादेव जोशी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.